देवाच्या उतराक मान दिवपी आनी तें जिवितांत काडपी मनीस बरी फळां उत्पन्न करता. ओगेपणांतल्यान देवाचो तालो आयकून घेवन आनी ताच्या आज्ञा प्रमाणे आमचें जिवीत हाडून आमकां जण एकल्याक उरपाक ह्या पवित्र दिसाच्या बलिदानांत मावय. Vamos obrat. Je pasot pagyo saka sangkwar mari, sokya deutang kani boktang, ani tumkang baba boinanu. Machikati ramsha sarvespara devalagi, vinoti parat mun pratun magtam. Sor podvidar di amchi kaklut kurung, ani amchi patkam buksun amka sasnacha jivitak paunk. Amen. Somia kakutku, somia kakutku, Krista kakutku, Krista kakutku, somia kakutku, somia. Soki Jaraya, Sopodveda Deva Baba, Amiduka Namaskar Korata, Amiduka Divaskar, Tuja Durvai Bava Pason, Amiduka Vakanda, Somya Jesus Krista, Bapa Jaya Glas Buka, Somya Deva Deva Jeshiri, Tu Samsara Jebakadai, Amchi Kakutko. Usia postai amche magne ai kuke gidya povitam dasangati tu papa che moimet Jesu Christa eclose to povi eclose to isor eclose to por destroy. Pratuya Sor podvedar deva amcha mogal bapa Sorv sopurn deni tuche tai obzotat Amchi kalsa tuche mogan petoy Ani amchi bhakti sodoy Oshe amka tu ditai ti Sogli bori deni posun vadoy Ti sotnayen rak ani moipasan balgun tovor आम्ही मागणे कोत्ता आमच्या सुमिया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सव्य आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासभर चलयता सासनाच्या सासनाक आमेन. दुसरे सुमोर्तीच्या पुस्तका वेले वाचप. मोइसेसान लोकां लागीं उलोवन म्हणलें, आतां इस्रायेला
तुमकां जिवीत मेळचे खातीर आनी सर्वेस्पोर तुमच्या पुर्वजांचो देव तुमकां दिता तो देश तुमी बगूंक पावचे खातीर हांव तुमकां आज आज्ञा आनी कायदे शिकयतां. तांकां चोतरायेन चीत दियात आनी ती सांबाळात. म्हज्या उतराक तुमी कांय चोडयनाकात वो उणें करिनाकात. पूण हांव तुमकां घालता त्या सर्वेस्परा तुमच्या देवाच्या कायद्यांक पाडो दियात. ते सांबाळात, तांकां पाडो दियात. आनी अशें हेर लोकांक तुमची जाणवाय आनी शाणेपण दिश्टी पडटलीं. ह्या कायद्यांची खबर आयकूंक ती म्हणटलीं, खरेंच ह्या वळत्या राष्ट्रा भाशेन दुसरे खंयचेच परजेक इतली जाणवाय ना आनी शाणेपणूय ना. आनी खरेंच आमी उलो मारता तितले पावटी सर्वेस्पोर आमचो देव आमकां लागीं आसा ते भाशेन आनीक खंयच्या व्हडल्या राष्ट्राचे देव तांकां लागीं आसतीत. आयज तुमकां दिता ते समृद्धी असले कायदे आनी नेम खंयच्या व्हडल्या राष्ट्राक आसतीत. देवाचें उतर हें. देवाचे वडोपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. सर्वेस्परा तुज्या तोमून बिराड करूंक कोणाक मेळत पोतून म्हणुया. सर्वेस्परा तुज्या तोमून बिराड करूंक कोणाक मेळत. चुके विणे भोंवता, निये नितीन चलता, काळजान तावन सोत उलयता, आपले जिबेन पेल्याचेर बोगलांटां घालिना, असल्याच मनशाक जबाब. सर्वेस्परा तुज्या तोमून बिराड करूंक कोणाक मेळत. पेल्याक कसलेंच वायट करिना, आपल्या भावाचेर लोचांडा घालिना, खोट्या नोश्ट्या मनशांक कांताडता, पूण सर्वेस्पराची भोक्ती करतल्यांक मानान लेखता, असल्याच मनशाक जबाब. सर्वेस्पराची तुज्या तोमून बिराड करूंक कोणाक मेळत. उश्णें दिता वाड घेना, लोच खावंक कबूल ना, निरपराध्याक वायट करिना, असल्याच मनशाक. जो मनीस असो चलता तो तीर आसतलो सदांकाल. जबाब. सर्वेस्परा तुज्या तोंबून बिराड करूंक कोणाक मेळत. बागिबून जाकोपान बरयलेले चिटी वेले वाचप. म्हज्या प्रितीच्या भावा भयणीनो, सगल्यांक बरें देणें आनी सगळे सुपूर्ण दान वयर तांव येता आनी वराच्या बापासून देंवता. ताचे सवे कसलेच बदलप ना, न्हय म्हूण बदलपाची सावली पर्यान ना. आपले रोचना भितर आमी मालगोती कशी जावं, आपले उदार खोशेन स्वताच्या उतरा वरवीं ताणें आमकां आपली भुरगीं केल्यात. तुमच्या काळजांनी वपला आनी तुमकां तारण दिवंक शक्ती आसा तें उतर मानून घेयात आनी तुका कालती रावात. देवाचें उतर फकत आयकूंक तुमकांच फटयनाकात, पूण देवाचे उतरा प्रमाणें चलात. देवा मुखार नितोल आनी निश्कोलोवंक भक्तीपण म्हणल्यार हें, उन्नतांक आनी विधवांक तांच्या दुखी कोटींनी भेट दिवंक आनी संसाराच्या मेलेपणांतलो सारको नितोल निर्मूल रावंक. देवाचे उतोरे. देवाचे वडोपकार. उगदाराक सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पराक सोयी सोय, सर्वेस्पराक सोयी सोय, सर्वेस्परा, सर्वेस्परा, सर्वेस्पराक सोयी सोय. जेजू बापाचे उतर तूं, ताच्या मोगाची खबर सांग. जेजू कालोका तूं स्वादू, आमकां बापाची पावोवंक घे. सर्वेस्पराक सोयी सोय, सर्वेस्पराक सोयी सोय, सर्वेस्परा, सर्वेस्परा, सर्वेस्पराक सोयी सोय.
सोर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं मार्को पोरमणे जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोम्या फारिस्यो आनी थोडे धर्मशास्त्री जेरुसाल्याक तान आयले आनी जेसू सोरी एकवटले आनी ताच्या शिसांतले थोडे मेळ्या हातांनी मुणचे हात धुनासतना जेवतात ते ताणें पळयलें. फारिस्यो आनी सगळे सुदेव पुर्विल्लेचे चाली पोरमणे बोगोर बोगोर हात धुल्या शिवाय जेवनात आनी टिट्यार तान येतोच नाल्या धुल्या शिवाय जेवण खाणाक बसनात आनी साबार हेर चाली सांबाळूंक तांकां दिल्ल्यो आसात. पात्रां कळशे आयदनां धुवप म्हणटोच फारिस्यो आनी धर्मशास्त्री तांचे लागीं विचारलें, जाणटेल्यांनी करून दवरलेल्यो चाली पोरमणे तुजे शीस कित्याक चलनात आनी मेळ्या हातांनी कित्याक जेवतात खातात. पूण ताणें परतीपाळून तांकां सांगलें, इजायसान तुमकां दोंग्या विशीं आदींच सांगून दवरलेलें तें सारकें तर बरोवन आसा. ही पोरसां ओटांनी म्हाका वाकाणटा पूण तांची काळीज म्हजेसून पयस आसा. तर मनशांनी केल्ले कायदे शास्त्रा कशे शिकोवन ती म्हजी पोलकी पुजा करतात. देवाची आज्ञा सोडून मनशाच्यो चाली ती पाळटात. नव्या लोकांक आपोवन जेजून सांगलें, सगळीं तुमी म्हजें आयकात आनी सोजमून घेयात. मनशा भायलें कितेंच ताचे भितर वचून ताका मेळो करीतशें ना, पूण मनशा भितरल्यो वस्तू भायर सरून येतात त्योच मनशाक मेळो करतात. जे कोणाक आयकूंक कान आसा ताणें आयकुचें. भितर तान मनशाच्या काळजांतलें भायर सरता तें हें वायट चिंतना, पोसळपण, चोरयो, खून, पोरदुवाड, आपस्वार्थ, खोटेपण, फोटिंगपण, कामसार, निड्डुकाय, चाळयो, गर्व, मुर्खेपण ह्यो सगल्यो वायट वस्तू भितर तान येतात आनी मनशाक मेळ्यो करतात. जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान वखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या बाबा भयणांनो, एक निर्मळ काळीज देवाक आवडटा आनी स्तोत्रकार अशें म्हणटा, निर्मळ काळीज रोचून घाल तो हड्ड्यांत म्हज्या. एक निर्मळ काळजान देवाक खरीपणी तें निर्मळ काळीज देवाक बुसूंक पावता. खरी बसोण देवाची करतली जाल्यार एक निर्मळ काळीज आमकां आसूंक जाय. आनी आयचो सेवा धर्म केरीत भाशेन आमच्या काळजाचेर लक्ष घालूंक आपयता. कित्या पासत काळीज जावन आसा देवाचें बिराड. काळजांत मनशाच्या काळजांत देवाचें आसणें आसा. पूण जायते फावटी जेन्ना मनीस दोंगेपणान ह्या संवसारांत चलता तेन्ना मनशाच्या काळजा भितर सरता
वायट. कित्या पासत? कित्याक मनीस देवाक नाकारता आनी आपल्या काळजांत तो वायट बाळगून दवरता. आनी हाकाच लागून आमी पळयता आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू तेंच सांगता. मनीस आपणाक जाय तें काळजांत दवरता, देवाक जाय तें न्हय. आनी हाकाच लागून हें दोंगेपण तो ह्या धर्मशास्त्राच्या आनी फारिजावांच्या तोंडार मारता. मनशान केल्ले कायदे तुमी सांबाळून दवरतात, पूण देवाच्यो आज्ञा तुमी पोरो घालतात. हें जेजू स्पश्टपणी तांकां सांगता. आनी हाकाच लागून प्रितीच्या बाबा भयणान आयच्या पयल्या वाचपांत मोइसेस इस्रायल पोरचेक उगडास करता. आतां तीं भासायलोल्या देशांत वेतात. तो तांकां उगडास करता, देवान दिल्ल्यो आज्ञा सदांच तुमी पाळात, देवान दिल्ले कायदे सदांच तुमी पाळात. हें तो तांकां उगडास करता. आनी हे कायदे ह्यो आज्ञा मनशाक बरें पडटात तशें वापरपाक मोइसेस तांकां सांगता. मनशाक बरेंपण करतले, मनशाचे हक्क राखतले, मनशाक बरेंपण हाडटले, हे सदांच देवाचे नेम आनी कायदे तुमी पाळात. हें तो तांकां सांगता. आनी हाकाच लागून प्रितीच्या बाबा भयणानो आयच्या दुसऱ्या वाचपान भाग्यो जाकोब आमकां उगडास करता की देवाचें उतर आमच्या काळजांनी बिराड करूंक जाय. हें देवाचें उतर काळजांतल्यान आमी पाळूंक जाय, हें गरजेचें. आनी हाकाच लागून प्रितीच्या बाबा भयणानो आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू उगडास करता की जें काळजांत भितर आसा तें मनशाच्या चालींतल्यान दिसून येता. जरी तर मनशाच्या काळजांत बरेंपण भरलेलें आसा, मनीस बरेंपण शिपडायतलो. नाजाल्यार जेन्ना मनशाच्या काळजांत वायट आसा, वायट शिपडायतलो. आनी हाकाच लागून प्रितीच्या बाबा भयणानो इगोस्मात आमच्या दोळ्या मुखार दोन मनशांची काळजां दवरता. एक काळीज म्हळ्यार भोव पवित्र काळीज जेजूचें, आनी दुसरें काळीज म्हळ्यार कोतावीन काळीज मारयेचें. आमी देवोसांव करतात ह्या दोनूय काळजाची. कित्या पासत काय आमकां पवित्र सभाईन दोन काळजां आमच्या दोळ्या मुखार दवरता. कित्या पासत? कित्याक ह्या काळजांतल्यान व्हांवलें दया, ह्या काळजांतल्यान व्हांवलें मोग, ह्या काळजांतल्यान व्हांवलें निर्मळपण आनी ह्या काळजांतल्यान व्हांवलें बरेंपण. हें आमी सायबीण मांयच्या आनी जेजूच्या जिवितांत पळयता. तांच्या जिवितांत सदांच काळजांतल्यान दया दिश्टी पडटा दुसऱ्या सवें. दयेची मनशां तीं जातात. तांच्या काळजांतल्यान मोग दिश्टी पडटा, पवित्रपण दिश्टी पडटा, निर्मळकाय ह्या काळजांतल्यान व्हांवता. आनी दुसऱ्या सवें बरेंपण शिपडायलोलें आमी पळयता. आनी जायते पावटी आमी हो तेर्स करता जेजूच्या काळजाचो. जावं अशें काळीज तुज्या काळजा सारकें, पूण खरेपणी हें दिसून येना. जेजू म्हणटालो ते भाशेन ओठांनीच परगडटात, तेर्स करतात, पूण हें जेजूचें काळीज आपणावंक विसर पडटा. प्रितीच्या बाबा भयणानो आमी विचार करूंक जाय, आमच्या काळजांनी जेजू भाशेन दया आसा वा आमच्या काळजांनी गर्व आसा, मुर्खेपण आसा, आपस्वार्थ आसा, निड्डुकाय आसा.
आमच्या काळजांनी मोग आसा वा आमच्या काळजांनी राग दुवेस घेवन आमी भोंवता? आमच्या काळजांनी निर्मळपण आसा वा आमच्या काळजांनी वायट चिंतनां, पोंचोळपण, कामसार, पोरदुवारपण असलें भरलेलें आसा? आमच्या काळजांनी बरेपण आसा वा आमच्या काळजांनी खोटेपण आसा? हाचेर बारीकसाणेन नियाळ करूंक आयचो सेवा धर्म आमकां आपयता. आनी हाकाच लागून प्रितीच्या बाबा भयणांनो, आमच्या काळजांत बरेपण ना जाल्यार आमच्या काळजांत खोटेपण, फोटिंगपण, चाळयो, आपसवार दिसती पडटा. हें दिसाच्या दिसा दिसती पडटा. आनी हाकाच लागून प्रितीच्या बाबा भयणांनो, जायते पावटी आमकां देवाची भक्ती आसा म्हूण आमी दाखयता. मिसांत वांटो घेवन जेजूक शेवूंक उपास करता, नोवेना करता, तेस करता, पूण ह्या मागण्याचो फळ जिवितांत दिसून येना. आमी एक एक पाट करूंक जाय म्हूण करता, पूण ह्या मागण्याचो फळ जावंक जाय म्हजें काळीज जेजूच्या काळजा सारकें, नाजाल्यार कसलो फायदो? आमी त्याच वायटान जियेता जाल्यार, त्याच वायटान बुडलोलीं आसा जाल्यार कसलोच फायदो ना. आनी हाकाच लागून आयज जेजू सांगता, म्हजी उतरां चीत दिवन आयकात. जायते पावटी आमी चिंता की मेळेपण भायल्यान दिसून येता म्हणून, आनी आमकां मेळेपण आवडना. पूण जायते पावटी आमी विसरता, जो मेळ म्हज्या काळजांत आसा तें मेळेपण काडूंक उडोवंक आमी फुडें सरना. तें घर मेळेच आमी दवरता. जें देवाचें काळीज, देवाचें मंदीर जें आसा तें मेळेच आमी दवरता. साफ करूंक आमी फुडें सरना. कित्याक? आमकां चालतें जिवीत जालां. कित्याक? भितरलें काळीज मनशाक दिसून येना न्ही. भितरलें काळीज फकत देवाक दिसता, पूण देवाक आमी फटोवंक जायना. हें उगडास तर आमचें काळीज देव पळयता. आनी हाकाच लागून तें नितळ निर्मळ आमी सांबाळूंक जाय. आनी हाकाच लागून प्रितीच्या बाबा भयणांनो, मनीस आपणाक जायते भाशेन ह्या संवसारांत चलोवंक सोदता. काळीज मोग करूंक आपयता, काळीज बरेपण करूंक आपयता, पूण मनीस आपल्या जिवितांत अशें करचे सुवातेर वायट समाजांत पसरयता, वायटाक पाठिंबो दिता. वायट करतल्यांक आमी जायते पावटी पाठिंबो दिता. आयज जेजू आमच्या काळजाचेर नदर मारूंक आपयता. आमकां दिसता आसतलें की फारिझेव आनी धर्मशास्त्री खरेंच पोरजेच्या मोगान लासताले म्हणून. ना, हें आमकां जायते कडेन जेजू म्हणटा. तांकां दोंग्या धर्मशास्त्र्यानूय तो म्हणटा. कित्या पासत? ते कायदे करताले, कायदे पाळटाले, देवाचो मोग आसा म्हूण न्हय, पूण लोकांक दाखोवंक आनी लोकांचेर जबरदस्तेन पदवी चलोवंक तें तांचें काम आशिल्लें. आयज असलें जिवीत आमी पळयता. आमचे मंत्री, आमचे MLA आमी पळयता. देवान तांकां ही सुट्टी दिल्ली, पूण आपलें काळीज पोरजेच्या मोगान भरचे सुवातेर, पोरजेक बरेपण करचे सुवातेर, हें बरेपण काळजांत दवरचे सुवातेर कितें भायर तांच्या काळजांतल्यान सोदता तें आमी पळयता. आतां थोड्याच दिसांनी एलिसांवां येतलीं, रुपणें घालून येतले, दाखोवंक कोळेनूच आपणाचें काळीज पोरजेच्या मोगान लासता म्हणून. पूण हें आमी पळयता कितलें
पोरजेच्या मोगान तांचें काळीज लासता. पोरजेक बरेपण करतले कायदे काडलोले आमी पळयता, व पोरजेचें निसंटण करतले, पोरजेक वायट करतले कायदे काडलोले आमी हाचेर बारीकसाणेन नियाळ करूंक जाय. हें आमचें कार्य. नाजाल्यार आमकां कितें मेळटा, आमकां बरेपण मेळटा म्हूण पडदो घालूं नाकात. हो वेळ केरीत भाशेन चिंतपाचो वेळ. आमचें गोंय फुडाराक सांबाळटलें जाल्यार, आमचें गोंय फुडले पिळगेक उत्तलें जाल्यार हाचेर नियाळ करात. म्हाका कितें मेळटलें, म्हाका बरेपण मेळटलें, म्हाका पयशे मेळटले, सगळें मेळटलें म्हूण अशें करून वायटाक पाटिंबो दिनाकात. पूण बरें करतले, पोरजेच्या मोगान लासतले, पोरजे पासत बरेपण करतले, तसल्यांक विचून काडूंक आमकां देव आपयता. हें बारीकसाणेन नियाळ करचें. थोडेच म्हयने उरल्यात. कितें बरेपण आमकां मेळ्ळां हाचेर नियाळ करात. खऱ्यानूच बरेपण मेळ्ळां, ही 5 वर्सां बेश्टीच आमकां कांयच करिनासतना मेळ्ळां हाचेर नियाळ करात. हें खरेंपणें गरजेचें. हें सांगता काळीज मनशाचें बरेपण चिंता, काळीज मनशाक बरेपण करूंक आपयता. पूण जेन्ना हें वायट मनशाच्या काळजांत आसता तेन्ना मनीस मनशाचें दुसऱ्या मनशाचें बरेपण केन्नाच करूंक पावचो ना. हाकाच लागून ह्या पातकांचेर आमी नियाळ करूंक फावो. कामसार, निद्दुकाय, चोरयो, फोटिंगपण, गर्व हाचेर बारीकसाणेन नियाळ करूंक जाय. हें गरजेचें. आमच्या काळजांतल्यान दुसऱ्याक सदांच बरेपण आमी आवडूंक जाय, हें गरजेचें. आनी हें जेजून केलें. देवाचे कायदे, देवाचे नेम ताणें मोगान पाळले, आनी मोगान पाडून एक फुडारी कसो ताणें पोरजेक बरेपण दिलें. तो फुडारी कसो वावुरलो जेजू. आयज आमच्या फुडाऱ्यांचेर नदर मारात. कसलें जिवीत ते जियेतात ताचेर नदर मारात बारीकसाणेन. जेजू भाशेन पोरजेच्या मोगान ते लाचतात व आपणाच्या मोगान ते लाचतात. आपणाक बरेपणा पासत ते लासतात. असलें जिवीत आमी पळयता. प्रितीच्या बाबा भयणांनो, निर्मळ काळीज देवाचें बिराड. खऱ्यानूच हें बिराड आमच्या काळजांत आसा जाल्यार आमी विचारूंक फावो. नाजाल्यार प्रितीच्या बाबा भयणांनो, एक निर्मळ काळीज तर आमच्या जिवितांत ना जाल्यार आमी देवाची कृपा दुसऱ्यांक दिवंक पावची नात. दुसऱ्यांच्या जिवितांत बरेपण हाडूंक आमी पावची ना. हाचेर जेजू नियाळ करूंक आपयता. आमी सदांच निर्मळ काळजान जिवन देवाक दुसऱ्या सवें दिवंक हें गरजेचें. हाचेर आमी नियाळ करूंक जाय. तरीच कृपा ह्या मिसांत आमी मागूया. आमचें काळीज वायटाचें काळीज कोचें न्हय, पूण आमचें काळीज पवित्रतायेचें, निर्मळपणाचें कोचें. ज्या काळजांतान मोग व्हांवता, दया व्हांवता, बरेपण व्हांवता, आनी सगळ्या सवें आमी बरेपण करूंक आमकां उस्कायता. उबी रावया. आमचो बाबार्थ आमी उच्चारुया. सोत मानता देवाक, सोर पदवेदार बापाक, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रोसनाराक, आनी जेजू क्रिस्ता तशा एकल्याच पुताक आमच्या सुमिया. तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरवी सांबाळलो, आंकवार मारितान जल्मलो, पोचपल्या काल ताणें कोस सोंसलें, ताका कुसा जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकी पिल्लो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यान तो जिवोन जालो, स्वर्गात चडलो, सोर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, तुय तांच्या मेल्ल्यांची मुसबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभे, भक्तांचो एकठार, पातकाचें भोगसणें, कुडीचें जेवणपण, ससनाचें जिवीत. आमीन. आमच्यो गरजो, आमची मागणी आमी देवाच्या हातांत घालुया.
आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी देवाच्या उतरा प्रमाणे आपले पोजेची आकारणी करूंक आनी देव दाखयता ती वाट चलोवंक आदाराचे जावंक तांकां बापाची कृपा मागुया. जेसूच्या नांवान बापा हे मागणी करता तुका. जेसूच्या नांवान बापा हे मागणी करता तुका. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी वायट ते पयसावंक आनी मनशा नदरेन समेस्ताच्या बरेपणा पासत वावरूंक तशेंच पोजेच्या सांगण्यांक कान दिवन बरें तें निर्माण करूंक तांचें मन उजवाडाय म्हूण बापाची कृपा मागुया. जेसूच्या नांवान बापा हे मागणी करता तुका. जेसूच्या नांवान बापा हे मागणी करता तुका. आमी समेस्तांनी देवाच्या आज्ञांक आनी कायद्यांक मान दिवन देवाचें उतर आयकूंक समजूंक आनी ते जिवितांत वेव्हारांत घालूंक प्रयत्न करूंक आमकां बापाची कृपा मागुया. जेसूच्या नांवान बापा हे मागणी करता तुका. जेसूच्या नांवान बापा हे मागणी करता तुका. आख्या मनशा कुळाक देवाची राखण मागतना दर एका मनशान एकामेकाचे सेवेक आयते रावूंक आनी बरोबर वायटाचे झुजूंक स्वताचे नितीचे आनी प्रामाणीकपणाचे देवाचे राज स्थापूंक वावरूंक जण एकल्याक बापाची कृपा मागुया. जेसूच्या नांवान बापा हे मागणी करता तुका. जेसूच्या नांवान बापा हे मागणी करता तुका. स्वर्गीच्या बापा ही थोडीशी मागणी आमी तुज्या हातान घातल्या ती स्वीकार कर म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. उतर म्हज्या देवाचे काळजान कोचून दवरता. ओरपण म्हज्या जिवाचे बापाक मुक्तीन उबारता. उतर म्हज्या देवाचे काळजान कोचून दवरता. ओरपण म्हज्या जिवाचे बापाक मुक्तीन उबारता. उतर म्हज्या देवाचे म्हाका साकोन हालयता. ओरपण म्हज्या जिवाचे बापाक म्हाका विनयता. उतर म्हज्या देवाचे म्हाका साकोन हालयता. ओरपण म्हज्या जिवाचे बापाक म्हाका विनयता. म्हज्या बाबा भयणानो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. जिव्या देवा पवित्र बापा जेसूच्या कुडी रोगताचें बलिदाना वरवीं तुजो आशिर्वाद आमचे वयर देवं आनी तुजें जिवीत आनी पवित्रताय संपूर्णायेन आमकां फावो जावं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन.
सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळसा उबारुया आमी ती सर्वेस्पराताय बद्दा सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया वयशे आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पोतवेदारा सासनाच्या देवा सोर काळे सोरता जेजू क्रिस्त आमच्या सुमिया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पातकी मनशाची दया करून ताणें आंकवार मारी ताण सोल्म घेतलो पुरसाचें मरण सोंसून सासनाच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुनर्जीवन जावन सासनाचें जिवीत आमकां दिलें देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी स्वर्गीच्या सोल्व दरबारां सांगाती तुजें मोहिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता Povid, povid, povid Dolbaraco सर्वेस्पर्धो Sorgani संसार बोला तुझ्या वैभवान उत्सर्गी तुका सोय उत्सर्गी तुका सोय सर्वेस्पराची नावी येता ताका सोय उत्सर्गी तुका सोय सोय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मुडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नवी आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशा पासत तें वाडोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बाबार्थाचो गोड पोरगोटुया सोम्या जेजू आमी हो उंडो खाता आनी हे कालचिंतले पियेता तितले पावटी तूं वैभवान येसूर आमी तुजें मरण पडगोट्टा बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सरवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता जेजूची कुणाय रगत शेवतले आमा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे प्रितमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा फिलीप नेरी आमच्या गोळी बापा सगळ्या यात्रिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्या त्या आमच्या बाबा भयणाची काकलूत कर तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परसोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता अकवार मारी देवाचे माय संगाती तिसो पती भाग्योन सुजे भाग्योन धर्म दुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्या ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सोर बंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनाक आमेन
आमच्या सोरवंडाराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयलोलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया आमच्या बाप्पा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडो राज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्या आमकां तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां टायलें पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवाद करून ह्या जिवितां सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुट आनी सोर आकातांतली वाठाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुताक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाला. तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जची येता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटली, आमची काकूत कोर. देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटली, आमची काकूत कोर. देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटली, आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी हो जावन आसा जेजू जो आमकां आपयता आमची काळजां सदांच नितळ निर्मळ दवरूंक. ह्या शेळीच्या जेवणाक आपयल्यात ती सगलीं आमी सुभागी. सोमिया ते म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. Jezusia Sugonasrole Zoridle Pio Dadoshi Saya Tan Laglia Otmia
Jesus suko naslone sorit lepion dadoshi saya तुझे शियता जेसु आमचे शितोराव जेसु तू एकलोच आमचो विश्वास तूच आमचो विश्वास तुझे शियता जेसु आमचे शितोराव जेसु तू एकलोच आमचो विश्वास तूच आमचो विश्वास जोर लागता जिवीत जेजूशी Somadan korpi to eklots asa Zor lagda jivit Jesus shiya Baru bang yubi Somadan korpi to eklots asa तुझे शियता जेसु आमचे शितोराव जेसु तू एकलोच आमचो विश्वास तू आमचो विश्वास तुझे शियता जेसु आमचे शितोराव जेसु तू एकलोच आमचो विश्वास तू आमचो विश्वास San moja Jesu aila kita lo ausu pagi no vinci maka meole kita lo ausu pagi San moja Jesu aila kita lo ausu pagi no vinci
प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, स्वर्गीच्या जेवणांत तुवें आमकां दादोशी केलें. मोग वाडोवन दिल्ल्या ह्या जेवणान आमची काळजां प्रिती मोगान तीर जावं आनी तुजी सेवा मोगान करच्याक आमच्या भावा भयणीची चाकरी करूंक आमची उमेद सोडोवन वचूं आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. बसूया. आयज सादे काळाचो 22वो आयतार. गेल्ल्या आयताराक धर्मदान जालां 30,05,740 रुपया. बॉक्स कलेक्शन आयलां ह्या सुमानांत 5,000. सगल्यांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. आयज खेरीत भाशेन सगल्या दोतोनीच्या भुरग्यांच्या आवय बापायंक जमात आसतली. चुकोय नासतना हे जमातीक तुमी येवचें. 10:30 वरांचेर ही जमात सुरू जातली. 9:30 इंग्लीश मीस सोंपल्या उपरांत 10:30 ही जमात आसतली. आमी मागता सगल्या आवय बापायनी चुकोय नासतना हे जमातीक येवचें. 30 तारखे सावन फाल्यां आमी सायबीमायच्या जल्माची परबेची नोवेना सुरू करता. सांजेच्या 5:30 वरांचेर तेर्स आनी उपरांत मीस आसतलें. आमी फुलां बी घेवन येवचें न्हय. आमी फुलां बी घालचें ना म्हणटच फुलां घेवन येवचें न्हय. तेच भाशेन एक दीस एक कॅटिकिझम क्लास आसा ती नोवेना करतली. पूण दुसऱ्या लोकांनी ह्या नोवेनाक वांटो घेवंक जाता. 5:30 तेच सुरू जातलो. उपरांत मीस आसतलें. तेच भाशेन आमी गरीब गरजेवंतांक दानां एकठांय करतले. आमी दोनूय दाराशीं ह्यो बास्केटो दवरतले. आनी तुमी मिसाक येवचे पयलीं तुमी कितें हाडलां जाल्यार ते बास्केटीन घालचें. तुमच्यान हाडूंक जाता. जावं तांदूळ जावं दुसरे जेवणाच्यो वस्तू, स्टेशनरी, बेडशीट, टावल अशें कितें हाडूंक जाता. हें आमी खेरीत भाशेन ही दानां उपरांत गरीब गरजेवंतांक दितले. खेरीत भाशेन आमी वाळपय ते सायडीन बुट्टी येवन जायतो लोक त्रासांत आसा थंयसरूय आमी धाडटले. तो तुमी सकाळची मिसाक येतात वो सांजची नोवेनाक येतात तेन्ना तुमी गरजेवंतांचो गरिबांचो उगडास करचो. आयज सांगलां ते भाशेन आमचें काळीज मोगाचें काळीज आसूंक जाय. जेजू भाशेन दयेचें काळीज आसूंक जाय. तर ह्यो बास्केटो आमी दोनी दाराशीं दवरतले. तुमी हाडलां जाल्यार तें दान ते बास्केटीन घालचें आनी उपरांत तुमचे हात सॅनिटायज करून भितर सरचें. कोणाकूच मिसां दिवंक सोदता हे नोवेनाच्या दिसांनी तुमच्या मागूंक जाल्यार तुमी रिता एस्ट्रोसियो, मिनीन फेर्नांदीस, मारियो एस्ट्रोसियो हाचे लागीं दिवचें. नाजाल्यार ऑफिसांत येवन तुमच्यान दिवंक जाता. 17 4 तारखेर सोनवारा दीस नोवेन 5 जातलें. कित्याक उपरांत 6:30 संडे एंटिसिपेटरी मीस आसता. 6:30 इंग्लीश भाशेन ते सदांचे भाशेन आसतलें. सो मीस 5 जातलें नोवेनाचें. तेच भाशेन आयतारा दिसाक येता त्या आयताराक नोवेनाचें मीस सकाळीं 8 वरांचेर जातलें. सांजचें नोवेनाचें मीस आसचें ना. 17 सकाळीं 8 वरांचेर मिसार आमी नोवेन करतले. तेच भाशेन नोवेना सुरू जातली आवर लेडी ऑफ वेलंकनी चॅपल दोनापावल हांगासर. तांचो तेर 5:30 उपरांत 6 वरांचेर मीस आसतलें. आमचे फिरगोचें आमचे एक पॅरिशनर कावन्सिलींग दिवंक सोदता लोकांक. कोणाकूय कावन्सिलींग करूंक जाय ताणें मंगळारा दीस हो कावन्सिलर इगोर्जेंत आसतलो. मंगळारा दीस फकत 2 वरां सकाळचें 10 ते 12 पर्यंत देनपारचें.
कोणूय तुमकां कावन्सिलींग करूंक जाय वा कोणाकूय कावन्सिलींग जाय तुमी तुमचें अपॉयंटमेंट ऑफिसांत दिवचो. तुमी येवन सांगचें. दिसा फकत 2च मनशांक तें घेतलें, फकत 2च. कोणाकूच जाय जाल्यार तुमी हो अपॉयंटमेंट इगोर्जीच्या ऑफिसांत दिवचो. तुमकां कोणाक कावन्सिलींग जाय जाल्यार मंगळारा दिसाक सदांच मंगळाराचें हो कावन्सिलर इगोर्जींत आसतलो, सकाळचें 10 ते दनपारचें 12 पर्यंत. चोथराय दोची कोणेच पाद्रींक रस्त्यार अपॉयंटमेंट घेवचो न्हय. तुमकां कितें सांगूंक जाय, कितें करूंक जाय, तुमी ऑफिसांत येवन तुमचो बरोवचें, अपॉयंटमेंट घेवचो. रस्त्यार बी मेळ्ळ्यार सांगचें न्हय. हें मातशें तोत्राय दोवची. तुमकां कितेंय सांगूंक जाय, कितें कलोवंक जाय पाद्री कडेन, तुमी ऑफिसांत येवन तुमचो अपॉयंटमेंट घेवचो. तेच भाशेन आमी मागता इगोर्जीन तशें साक्रिस्तीन तुमी ओगेपण सांबाळचें. मीस जाल्या उपरांत फिरगोचें साक्रिस्तीन येवन उलोवचें न्हय, पूण आमी ओगेपण सांबाळूंक जाय. मीस जाल्या उपरांत आनी मिसा पयलें तुमी ओगेपण इगोर्जींत सांबाळटल्यात म्हूण आमी आस बाळगिता. उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं आनी सोर पोतवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. देवा मंदिरांतली आतां कुशाल काळजांत देवा शांती बाळी सोडून घरा वेता. Alleluia, 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 Alleluia. एकठांयचे नामी वांटून घेतला उलो सोरो. एका स्थळार आमच्या देवा कुशालकायेन दिनवास गायलो. देवा मंदिरांतली आतां कुशाल काळजां देवा शांती बाळी सोडून घरा वेता. Alleluia, 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 Alleluia.